तुझ्या गाता स्तुती गोड उल्हासा जेवणार तुझ्या सर्गीच्या जेवणार तुझ्या सोमिया पूर्वे नवी आयल्या भक्ती मोगा तुका आम्ही अर्सिता काळजा मना एक सौ तुझी स्तुती गाता वरदान बलिदान तुका आम्ही अर्सिता. मगळ बाबणीनो भुरग्यांनो तुमकां समेस्तांक ह्या देवस्तुतेक मोगाचो स्वागत मागता. एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटूंक तुमी आयल्यात. प्राजीत काळा 34 आयतार आज आमी संभ्रमतना एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया. हे संदर्भार अर्गा सावन मीस भेटयता एल्विटा डिसोजा वेलंकनी वाडो. जल्मा दिसाक देवाकर गांचो मीस भेटयता जोसेफ फर्नांडीस फातिमा वाडो. तांचेर ते बसोत आमी मागया. आम्हा समेस्तां बसोत मागया. जे कोणा मागतान बसयला सुडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्यानो कुटुंबा स्पिरितान हे वेदी बवरी उपकार काळजान येवकरिस्तच्या बलिदान भेटोवंक सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती फातकी जिणी सांडून पळादीक व्यक्ती जावंक उलो दिता. फाताक आमकां देवातावन पयस व्हरता आनी फळादीक जावच्याक एक अडकळ जाता. जिबल्यावाच्या वर्सांतल्या करेजमाच्या काळान आमचें फातक पयस करून फळादीक व्यक्ती जावंक प्रयत्न करया. मगळ भाव भयणीनो आयचो आयतार जिणी बदला बसो आयतार म्हणून आज आमी उलयता. फातक रडोवन जिणी परिवर्तन करता ताका सासणीक जिवीत फावो जाता. देखून जेजू म्हणटा तुमची पातकां तुमी रडा जिणी बदला आनी जिवीत जोडा. असलें जिवीत जिवसो असलें जिवीत जोडसो कारवो कुरपेसो काळ. ह्या काळांत सुमेचें बेसांवां निरंतर आमकां फावो जावं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. एक घडी बोरदोळे दांपया. जायते करिश्माचे काळ आमचे दिसभरच्या जिवितांत पाशार जाल्यात. जायते करिश्माचे काळ आमच्या दिसभरच्या जिवितांत पाशार जाल्यात. पूण जिणी परिवर्तन करूंक सुकोवंक ना. एक फकत आचरण मात जाल्लें आसा जाल्यार सुमेलाचें बक्षणें मागया. आमचे हाताचे दवरया दोळे दांपया. आमच्या पथकाची दूख धरया. मोगडा जेजू तुजें उतर निरंतर आमकां जिणी बदलापाक आपोवणी दिता. ह्या उतराचो तिरस्कार करून तुका दुखयला. पश्चात्तापून बक्षणें मागून म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचेर तुजी काकूळट दाखय. राग मसूर सांडून मोगमाई पसरुता करूंक आपोवणे दिताय. हो आपोवणे जायते फावटी आमी तिरस्कार करून पेल्याची मनां दुखयलेलीं आसा सोम्या. पश्चात्तापून बक्षणें मागून म्हणटा दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुजी काकूळट दाखय. दया दाखय सर्वेस्परा आमचेर तुजी काकूळट दाखय. जायते करिश्माचे काळ पाशार जाले सोम्या. फकत आचरण मात्र केलां जिणी परिवर्तन जावंक ना ह्या मुखांतर तुका आमी फटयलेलें आसा. पश्चात्तापून बक्षणें मागोवन म्हणटा
दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळट दाखय दया दाखय सर्वेस्परा आमचे तुझी काकूळट दाखय तकली बघूया देवाचे काकूळट आम्हा हमेश तांचेर मागया सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आणि आमची पातकां बगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावोंक आमेन प्रार्थुया एगडी बरदोळे दांपी आमच्या गरजां खातीर धीरादे देऊन मिसाचें बलिदान भेटयता तांचे खातीर माध्यमा मुखांतरी मिसाचें बलिदान त्या सर्व कश्ट तेल्या भाव भयणी खातीर आमी मागया 10वे क्लासीची भुरगीं परीक्षा बरयतात तांचे सर्व समजणे खातीर उडासाच्या सक्ते खातीर मागया सर्वेस्पर आमच्या भोव मोगाळ बापा आमच्या पातकाक लागून आमचें जिवीत निर्फळ जालां आनी आमकां कश्ट फावो म्हूण तूं आमी वळखून घेता आमची दया कर आमकां फावो आसलेली केस्त वाठाय आनी तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं आमचें क्रिस्ती जिवीत बऱ्या करण्यांनी सुफळ जावं दी तेच आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन निर्गमन पुस्तकांतलें वचप मोइजे आपल्या मामा जेत्रोचो मिदियानांच्या याजकांचो बकऱ्या हिंड राखतलो एक दीस तो आपलो हिंड अरण्ये उतरून व्हरून गेलो आनी तो हरेबा लागीं म्हणजे देवाच्या पर्वता लागीं आयलो थंय सर्वेस्पराचो दूत जळत्या उज्या रुपार एका जिलकुटा मदें ताका दिश्टीक पडलो जिलकूट जळटालें पूण तें लासानांतलें तें ताणें देखलें मोइजेन म्हळें जिलकूट कित्याक लासाना हें विचित्र दृश्य हांवें लागीं वचून पळोवंक जाय मोइजे तें पळोवंक लागीं सरतलो तें सर्वेस्परान पळयलें आनी जिलकुटा मदें थावन ताणें ताका उलो केलो मोइजे मोइजे मोइजेन जाप दिली अबळे हांव हांगा आसां देवान म्हळें हांगा लागीं सरनाका तुज्या पांयांचो वांडो काड कित्याक तूं उबो आसाय तो जागो पवित्र फुडें उलोवन ताणें म्हळें हांव तुज्या पुर्वजांचो देव देव अब्राहमाचो देव इसाकाचो आनी देव जाकोबाचो तेन्ना मोइजेन आपलें मुखामोळ दांपलें कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेलो आनी सर्वेस्परान म्हळें हांवें इजिप्तान म्हज्या लोकांचें दळदिरपण पळयलां तांकां दगदितेल्या अधिकाऱ्यां सुडका मेळचे खातीर तांणी मारिल्ली बोब हांवें आयकल्या तांची दूख म्हाका कळीत आसा देखून तांकां इजिप्त घरांतान सोडोवंक आनी दूद आनी मोव वळत्या त्या सोबीत आनी विशाल देशाक म्हणजे कानानगारांच्या हित्तीतांच्या अमोरीतांच्या पेरिजितांच्या हिवितांच्या आनी जेबुजितांच्या देशाक तांकां व्हरूंक हांव सकला आयलां मोइजेन देवाक म्हळें बरें हांव इस्रायेलिता सशी वचून तांकां अशें सांगतां तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुमचेशी धाडलां पूण ती म्हाका विसरतली ताचें नांव कितें तेन्ना हांव तांकां कितें सांगूं देवान मोइजेक म्हळें जो हांव आसां तोच हांव आनी फुडें उलोवन ताणें म्हळें तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय हांव आसां हाणें म्हाका तुमचेशी धाडलां उपरांत देवान मोइजेक म्हळें तुवें इस्रायलितांक अशें सांगूंक जाय सर्वेस्पोर तुमच्या पुर्वजांचो देव देव अब्राहमाचो देव इसाकाचो देव जाकोबाचो हाणें म्हाका तुमचेशी धाडलां हें म्हजें नांव सदांकाल आनी फुडल्यो सर्व संतती ह्याच नांवान म्हाका उलो मारतल्यो देवाचें उतर
देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्वर सगळो कळवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळोस कळवळो आनी दयाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी, जीव म्हज्या ताचे पवित्र नांव नावाळ. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक हरसी आनी ताचे स्वरूपकार के दीस विसरो नाका. सर्वेस्पर सगळोस कळवळो आनी दयाळ. तो सर तुझ्या प्रात बक्षिता, सकळ पिडान मोकार दिता. कोणान तो तुजो जीव तो राखता. मोग आनी दया म्हणटात तसल्या फुलांच्या मुकुटान तुका नेटयता. सर्वेस्पर सगळोस कळवळो आनी दयाळ. सर्वेस्पर सगळोस कळवळो आनी दयाळ. सा पावलोन कोरिंतकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावानो, मोइजेचो सांगात धरून गेल्ल्या आमच्या पुर्वजांक कितें घडलें तें तुमी विसरनाये. ती सोमेस्त कुपाचे सवळेक आसली आनी दर्यांतल्यान शाबितायेन उतरोवन गेली. मोइजेची पाटलावदारां जावन कुपांत आनी दर्यांत तांणी सोमेस्तांनी स्नान घेतलें. तांणी सकडांनी एकच आत्मीक कान सेवलें आनी सोमेस्त एकच आत्मीक उदक पियेलीं. आपणा सांगाता पयनार वेतेल्या कडपांतलें उदक तीं पियेलीं. तें कडप म्हळ्यार क्रिस्त. तरी पूण तांचे मदलीं चड जनां देवाक मानवली नात. देखून तांची मोडीं आरण्यांत शिंपटलीं. तीं आशेलीं तशें आमी कोट्या वस्तूची आशा करिनाये म्हूण आमकां एक दाखलो जावन ह्यो सर्व संगती घडल्यो. आमी पुरपुरचे न्हय, तांचे भितरलीं तोडीं पुरपुरूंक लागलीं आनी संहार करनार देवदूतान तांकां नाश केली. हेरांक एक दाखलो जावचे खातीर हें सगळें तांकां घडलें. संवसाराच्या काळाच्या शेवटाक पाविल्ल्या आमकां सत्राय सांगचे खातीर तें बरोवन घालां. ह्या पासत जो कोण आपूण घट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडनाशें सत्राय घेवं. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. पातकी जिनी बदला म्हणटा सर्वेस्पर सर्गींचे राज्य लागीं पावला. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू लागीं थंय हजर असलेल्या लोकांच्या जम्या पैकी ज्यांनी थोड्या गलिलेयकारांची खबर सांगली. तांची बलिदानां भेटोवन आसतना पिलातान तांकां जिवेशी मारिल्ल्या
विशांतली खबर ती तांकां जाप दिवन तो म्हणा लागलो, त्या घालेल्या घरांक तसलें बगूंक मेळ्ळें देखून एरसमेस्त घालेल्या घरां प्रास चड पातकी म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्ही. हांव तुमकां सांगता, पातक रडोवन तुमची जिणी बदल करीत तुमी समेस्त तांचे बरीत नाश जातल्यात. सिलोयेंत तोर कोसलो पडून 18 जण मेल्ले. जेरुसलेमांत आसलेल्या हेरां समेस्ता पैकी ते कितें चड गुन्यांवकार म्हूण तुमी चिंतात वे? बिलकुल न्ही. हांव तुमकां सांगता, पातक रडोवन तुमची जिणी बदल करीत तुमी समेस्त तांचे बरीच नाश जातल्यात. उपरांत तो तांकां ही ओपार सांगी लागलो. एक मनशान आपल्या दाखोवंबळ्यांत एक अंजुराचो रूख लायलो. तो ताचेर फळ सोदून आयलेल्या वेळार ताका एक्की मेळ्ळें ना. देखून मळ्याच्या मालीक आपोवन ताणें तो म्हणालो, पळय, 3 वर्सां जावन हांव ह्या रुखाक फळ सोदून येता, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो कातर घाल. धरणीक कित्याक ताणें भार दिवचो? तवळ मालीन म्हळें, दर्या, आनी 1 वर्स भर तो तसोच सोड. हांव ताचें मूळ सोडून सारें घालतां. मुखार ताणें फळ दिल्यार दिलें, नंतर तो कातर घाल. देवाचें उतर वाकानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भुरग्यानो, भावानो आनी भयणीनो, आज जिणी आयचो आयतार, जिणी परिवर्तन असो आयतार जावन आमी आचरण करच्या वखता 3 वाचपां आमी आयकलीं. बोवा पुरब्याची वाचपां. हेच्या पयल्या वाचपांत मोइजे विशांत आमी समजून घेतलें. मोइजे तुमी जाणांत इजिप्तांत ताचो जल्म जाल्लो. इजिप्तांत ताचो जल्म, आनी ताचो जल्म जाताना फरावारायाची हुकूम आसली, जल्मल्ल्या चेरक्या भुरग्यांक जिवेशी मारची. कितें? जल्मल्ल्या चेरक्या भुरग्यांक जिवेशी मारची हुकूम आसली. आनी ह्या वेळार मोइजे जल्मल्लो आनी मोइजेच्या आवयक कांयच करूंक सकनातल्या त्या घडये एक बेताचो पेटारो, एक बेताची पेट करता आनी ह्या भुरग्याक तांदूळ दवरता. आनी एका न्हंयच्या देगेन एका बोल्यांत झुटकुलांत ही पेट दवरूंक आपल्या भयणीक लायता. आनी त्या पेटेचो पारत करूंक, लिपोवन रावोन पारत करूंक आपल्या भयणीक ती उलो दिता. फरावरायाची धूव न्हंयक आपल्या सांगात्या इश्टने सांगाता नांव आयलेल्या वेळार ह्या बोल्यांत रडच्या भुरग्याचो आवाज पळोवन तिच्या नौकरान ती सांगता, एणे बोल्यांत भुरगें रडता, कोण म्हूण पळया. आनी पळयतना सोबीत भुरगो थंयसर तांकां पळोवंक मेळ्ळो. आनी ह्या भुरग्याक तांणी उखलून हाडलो आनी फरावरायाच्या धुवेच्या राज्यकुंवरीच्या हातांत दिता आसतना ती म्हणाली, वो एक हेब्रेवगार. आमी इश्माएलगार, तो एक हेब्रेवगार म्हळ्यार इज्रायलगार. कित्याक म्हळ्यार तांची रूप आनी रुपणें भोव सोबीत. देखून ती पळोवन असो म्हणाली, वो हेब्रेवांचो. हाका आमी लगड काडचो नाका, हाका आमी घरा व्हरया, हाचें पालन पोशण करया. पूण थंय आसली म्हणाली, हें जल्मल्लें बाळ, हाका दूद दिवचें कोणें? हांगासर दूद दितलें कोणूच नात. तशें म्हणटा आसतना बोल्यांतली आसलेली ह्या भुरग्याची मावशी पळोवन धांवताना आनी पळयलें, तिका ताणें धरलें आनी ओंडाडलें आनी म्हणाली, तूं ये भुरग्याक सांगाता. ती म्हणाली, म्हजें भुरगें न्ही, म्हाका दूद ना, हांवें कशें सांबाळचें ताका? देखून ती म्हणाली, म्हज्या घरा लागशीर एक स्त्री आसा, तिच्या जल्मल्ल्या भुरग्याक जिवेशी मारला, पूण तिच्या पान्यांत दूद आसा. देखून तिका जाल्यार तुमी सांगल्यार आपूण हाडटा, जायत आपूण हाड. आनी अशें ती गेली, आपल्या भयणीक आपूण हाडटा आनी फरावाच्या रावळेरांत रावयता आनी आवय पुताची जतन करता. अशें मोइजे थंय वाडलें आपल्याच आवयचें रगत आनी दूद.
हेब्रेवकारांचे दूत मोइजेच्या रक्तांत वळ्ळें, इजिप्तकारांचे न्ही. देखून तसो मोग, तसो प्राण, तसो श्वास हेब्रेवकारां खातीर उरडतालो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी अशें आसतना तो वाडत वाडत गेलो. पळया, एक हेब्रेवकार इजिप्तकाराच्या रायाच्या रावळेरांत वाडलो, रायाच्या रावळ्यान वाडलो, कुडीन आनी सणवायन वाडलो. ताचें रगत आनी दूद हेब्रेवकारांचें. पळया, अशें आसतना पळया तो आपल्या देशा खातीर, आपल्या लोकां खातीर जीव दिवंक तयार आसलो. अशें आसतना एक दीस तो चलोवन वता आसतना एकलो हेब्रेवकार आनी एकलो इजिप्तकार जगून पडून आशिल्ले. आनी इजिप्तकार ह्या हेब्रेवकाराक तो आडयेन घालन सामा मार नाशिल्लो आनी तो वळवळो नाशिल्लो. आनी हें पळोवन मोइजेक राग येता आनी सरसन नाशिल्लो ओडलो फातर काडटा, उखललो त्या इजिप्तकाराच्या मनशाच्या तकलेर घालता आनी तो थंयच मरता. आनी ह्या संदर्भार रेवेंत व्हडलो फोंड काडटा आनी मोइजे ह्या इजिप्तकाराक पुरता आनी तो घरा वता. आनी थोड्या तेंपा उपरांत तो परत चलोवन वता आसतना दोग इस्रायलकार, हेब्रेवकार दोग जाण झगड नाशिल्ले. आनी ह्या वेळार तो म्हणटा, तुमी इस्रायलकार एकाच आवयची भुरगीं, तुमी कित्याक झगडटात? तुमी तशें झगडोंक नजो म्हणून तो आडोवंक येता आसतना तांच्या पैकी एकलो म्हणटा, पोर कितें एकल्याच्या मांड्यार फातर घालन जिवेशी मारलेले बरी, म्हाकाय जिवेशी मारूं सोदताय गी. आनी हें उतर आयकून मोइजेच्या तकले तोणक्यान मारले बरी जालें. आनी खबर सगळ्यांनी विस्तारलें म्हणून कळ्ळें. तो भियेलो जर तर फारावाराक कळत जाल्यार म्हाका जिवेशी मारतलो. आनी अशें तो धांवता आनी मिदियानाक वता. मिदियानाक पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक कुनिगार पातक केल्लेंस तो भियेता. एक कुनिगार पातक केल्लेंस भियेता. कित्याक हर एक मनीस देवाचें प्रतिरूप. जिवेशी मारूंक कोणाकी हक्क ना. इस्रायल गारी देवाचीं भुरगीं, इस्माईल गारी देवाचीं भुरगीं, अब्रामाची संतत. आनी अशें आसतना तो मिदियाना पळोवन धांवलो. आनी मिदियानाक पळोवन धांवून गेल्ल्या वेळार ताका तान लागली. एका बांयच्या काट्या लागीं गेलो आनी बांयच्या काट्या लागीं येता आसतना थंयसर सुमार गवळी आसले. आनी ह्या वेळार थंयसर जेत्रोच्यो दुवो बकऱ्यांक सोरोवंक थंयसर दोंगरा वेताल्यो. आनी थंयसर बांयचें उदक व्हरून बकऱ्यांक घालच्याक गेल्ल्या वेळार थंयसर उरल्या गवळ्यांनी ह्या दुवांक सोडूंक ना. देखून तांचे लागीं वो झूज करता. त्या गवळ्यांक पुरो धांवडयता आनी जेत्रोच्या दुवांच्या बकऱ्यांक उदक दिशें करता. आनी उदक दिवन ह्यो दुवो घरा वतात. घरा वता आसतना बापूय विचारता, आळे पुता आज तुमी इतले बेगीन कित्याक घरा पावल्यात? हर एक दीस तुमी लेट जातो उलयता आसतना. आनी ती म्हणाली, कोण एकलो वाटसुरी आमकां आयलो आनी आमकां ताणें कुमोग केली. अन्य गवळ्यांच्या हातांत तावन आमकां सुडका दिली आनी आमकां बांयचें उदक ताणें ओडून दिलें. आनी बापूय म्हणटा, कोण तो वाटसुरी? हांवें ताका पळय जय, तुमी फाल्यां ताका घरा जेवणाक आपया. आनी अशें दुसऱ्या दिसा वो मेळ्ळ्या वेळार ती म्हणाली, म्हज्या बाबान तुका जेवणाक आपयलां, घरा ये जय खंय. आनी ह्या वेळार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पयचे थंयसर त्या घरा गेलो आनी जेवणार आसतना जेत्रोन आपल्या मालगाड्या धुवेक मोइजे लागीं काजर करून दिलें. आनी अशें तो तसो जावय जालो, जेत्रो तसो मांव जालो. आनी मांवाची व्याप्त बकऱ्यां सुरोवची तो करनाशिल्लो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. अशें आसतना तो होरेब दोंगरा लागीं आयलो आनी त्या दिसा बकऱ्यांक तो सरयता आसतना एक दृश्य पळयता. विचित्र दृश्य तें. एक बोलें जळटा पूण तें लासना. हें पळोवन ताका आकर्शण भोगता, विस्मिताय भोगता. तो लागीं येता, कितें पळया. आनी थंयसर एक ताळो आयकता. कितें? मोइजेन जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसा, कोण म्हाका आपयता? होरेब दोंगरार ह्या जुळकुट्याच्या बोल्या मदें म्हाका कोण आपयता? म्हजी कोणाक वळख आसा? आबळे हांव हांगा आसा. देवान म्हळें, लांगा लागीं सरनाका, तुज्या पांयाच्यो वणो काड, कित्याक तूं आसाय तो जागो पवित्र. पळया म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो, हांगासर मोइजेक एक आपोवणें.
पवित्रपणाक आपोवणें म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो. पातकाच्या कुणयेच्या पातकाच्या मेळेपणात असलेल्या मोइजेक पवित्राय जावचें एक आपोवणें. देखून तो मेळेपणाचो वाणो काडन भायर दवर, पयस दवर. पातकाच्या मेळेपणाची खतां काडून पयस दवर. पातकाच्या मेळेपणाची खतां काडून पयस दवर आनी त्या जाग्या भितर सर. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत आमी बदलावण जोडूंक आसा. आमी कलतेपणान आमच्या पातकाच्या मेळेपणाचो वाणो काडून भायर दवरूंक आसा, भायर दवरूंक आसा. कशें देव तेंपला भितर येतना आमी पांयाचो वाणो काडटा, कित्याक त्यो मेळो म्हणून लागता. कित्याक शेणांत पांय घालता, मेळ्यांत पांय घालता, धुळींत पांय घालता, वॉशरूमाक येता थंयसर पडलेल्या त्या मेळ्यांत पांय घालता. आनी उपरांत आमी समजता ती इगर्ज पवित्र, ती पवित्र त्या भितर आमी घालूंक नजो. देखून तो वाणो भायर दवरता. कोणपणे घालिनात तांकां त्या पवित्रपणाचें जाणवाय समजून येना. तांकां टॉयलेट एकच, इगर्ज एकच अशें चिंताप. आनी असल्या संदर्भार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें उतर स्पश्ट म्हणटा, जर तर देवाच्या पवित्र थंबांत तूं भितर सरताय, देवाच्या पवित्र हजरपणांत तूं भितर सरताय जाल्यार तुज्या पांयांचो वाणो काड. म्हणजे ती पवित्र सुवात, पवित्रपण इलेक. आज आमी जायते पटी सभार कार्यांक दिवे पेटयता आनी आमचे मनीस आसता दिवे पेटयतना आनी सगळे पांयाचो वाणो काडटात. कित्याक ती घडी पवित्र म्हूण समजता. पूण देव तेंपला भितर रिकतना थोड्यांक ती परवाना पांयाचो वाणो काडी जाय, ती सुवात पवित्र म्हणलें आमकां समजना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. कित्याक हांगासर देव पांयाचो वाणो काड म्हणटा गे म्हळ्यार पळया, तूं कलतेपणान देवाचें उतर आयकून त्या पवित्र थंबांत पांय तेंगताय तेन्ना तुजें जिवीत परिवर्तन जातलें. तूं बरो जातलोय, तूं सत्यवान जातलोय. तें कलतेपण तुजें तें रुता जातलें. जर तर मोइजेन म्हणलें जाल्यार तूं कोण म्हाका सांगतलो. हांव चिलकुटा मदें बकऱ्यांक सोरोन आसा, हांव इजिप्तांत हांव पळोवन आयलोलो. तूं म्हाका कोण सांगूंक म्हज्या पांयाचो वाणो काडचो सांग, तूं कोण म्हणून सवाल जर तर मोइजेन घाल्लें जाल्यार म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज मोइजे बावार्थसो थांडेली जातो ना, एक श्रेष्ठ प्रवादी जातो ना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. कित्याक तो खालतो जालो, ताणें पांयाच्यो वाणो काडल्यो, बगल्यो दवरलो आनी म्हणलो हांव हांगा आसा. तो वळो अब्राम म्हणलो, मोइजे म्हणलो, तूं म्हाका सांग, पांयाच्यो वाणो हांवें काडल्यो, कलतेपणान उबो आसा, तूं कोण म्हूण म्हाका सांग. आनी तो म्हणलो हांव देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो देव. तो वळो मोइजे सगळो भियेलो, पळया लजेलो, खावजेलो. आदावन आनी येवेन कशें तोंड दांपलें तशें मोइजेन ताचें तोंड दांपलें. कित्याक म्हळ्यार देवा मुखार तो विणगो जाल्लो, देवा मुखार ताचें नालीसपण, देवा मुखार ताचें पातक ताका नालीसाय घाल्लें. देखून ताणें ताचें तोंड दांपलें. आनी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, परत परत देव म्हणटा, म्हज्या परजेन इजिप्तांत बोगचें दळदीरपण हांवें पळयलां, ताचे कश्ट पळयल्यात, भुरग्यांचें रुदान पळयलां, विधवेचीं दूख पळयलां, कश्ट जाल्ल्याचें हांवें बोब आयकल्या. देखून तुका हांव तांचे मदें धाडटलो, तांकां इजिप्ता घरांत हांव सोडोवन दूद आनी मोव वळटल्या त्या बासयलेल्या गांवाक व्हरचे खातीर तुका हांव धाडटलो. आनी तो वळ मोइजेन म्हळें, बरें, हांव इस्रायेला सरशी वचून हेब्रेव घरा सरशी वचून अशें सांगता, तुमच्या पुर्वजांच्या देवान म्हाका तुजे अशीं धाडला. पूण ती म्हाका विचारतली, तुज्या देवाचें, पुर्वजाच्या देवाचें नांव कितें? तर हांव कितें सांगून सर्वेस्परा म्हणल्या वेळार देव म्हणटा, तांकां सांग, जो हांव आसा तसो हांव, जो हांव आसा तसो हांव. म्हळ्यार हांव आदी आसलो, आतां आसा आनी मुखार आसतलो. आसो हांव सदांच इम्मानुएल, तुमचे मदें आसो, मनशा मदें आसो, सदांच आसो तो देव. देव अब्रामाचो, देव इजाकाचो, देव जाकोबाचो, मोइजेचो, आम्हा हरी एकल्याचो देव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आनी ह्या देवाक मोइजे सरपडून नमान करता. आनी उपरांत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्याच देवाच्या नांवान ह्या इजिप्त घरांक सोडूंक तो शकता. पळया हो अप्रुब्याची घडीत कसो पातकी आसलो मोइजे. पळया देवाच्या त्या उल्या पळो दिवन आपल्या पांयाचो वाणो काडून कलतेपण रुता करून कशें परिवर्तन जालो पळया. तशेंच म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आयचें दुसरें वचप,
हेच्या दुसऱ्या वाचपांत पावलो एक पातकी क्रिस्तांवांचो कुनिगार क्रिस्ताच्या वाटेक अडकळसो फातर ताचे हात सदांच क्रिस्तांवाच्या रक्तान भिजलेले आशिल्ले एक कठोर मनीस दमास्काच्या वाटेर कशें पळया जेजू दिश्टी पडतना ताच्या पातकाची कथा खोवळां ताच्या पातकाच्यो मेळ्यो वाणो निकळून पडल्यो आनी तो विणगो जालो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. आज त्या विणग्यापणान पवित्रपण रुता केल्लो पावलो म्हणटा पुर्वजांक कितें घडलें विसरनाय. जो कोण मोइजेचें सांगात दवर मोइजेचें उतर आयकून गेल्ले सगळे दर्यांतल्यान सबीत उतरूंक शकले. मोइजेच्या पाटलावदारांनी कुपांत आनी दर्यांत तांणी सुमेस्तांनी कुपांत आनी दर्यांत स्नान घेतलें. दिसाक मोडाचो खंबो जावन देवान तांचें संरक्षण केलें. रात्री उजवाडाचो खंबो जावन उजवाड दिलो. मान्ना खाण दिलें पिवण दिलें कडपातावन आनी सगळीं ती मोइजे सवे देवा बराबर जियेलीं पळया. तरी पूण तांचे मदलीं सडावत जाणां देवाक मानवली नात पळया. तांणी तांच्या पांयाच्यो वणो काडल्यो नात. तांच्या पांयाच्यो वणो काडल्यो नात. कल्ती जाली नात. देवा पुरपुरोंक लागलीं. देवाक दुरसोंक लागलीं. मोइजेक फातरोंक लागलीं. म्हज्या पांयाच्यो वणो काडटलो सांगू तूं कोण म्हणून विचारूंक लागलीं. आनी तसल्यांची देसवाड जाली. ती सत्यानाश जाली. विकाळ सोरोप येवन साबोन जायते जण मरुभुमींत मरण पावले आनी ते मायगांव पळोवंक सकले नात म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देवाचें उतर म्हणटा हांगासर देखून हें सर्व घडलें संवसाराच्या सर्व राष्ट्रांक एक दाखलो जावचे खातीर घडलें म्हणटा सांग पावलो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. देखून तो म्हणटा संवसाराच्या काळांच्या शेवटा पावलेल्या आमकां सत्राय सांगचे खातीर देवाचें उतर हांगासर बरोवन गेलां. ह्या पासत जो कोण आपूण घट्ट उबो आसा म्हूण लेखता पळया. जो कोण आपूण घट्ट उबो आसा म्हूण लेखता तो आपूण पडन अशें सत्राय घेवं. पांय निसरल्यार अस्ती सकला पडटा वय गे. पूण जो कोण म्हळ्यार अहंकारान आपूण घट्ट उबो आसा म्हाका आपडटलो कोण म्हाका हाणटलो कोण म्हाका सकला घालतलो कोण म्हणून अहंकारान गर्वान उबो आसा. आयक मनशा तूं पडनातले बरी सत्राय सांबाळ म्हणलें सत देवाचें उतर आमकां दिता. आनी आयच्या सुवातेक आमी आयल्या जाल्यार जेजू इतलेंच म्हणटा तुजें खोटेपण सांड तुजें पातक सांड बरी जिवी जिये. तुजो अहंकार तुजो द्वेश तुजो माट्ट ओडपण कितें आसा तें सगळें सांड. कित्याक म्हळ्यार आनी 4 दिसांनी तूं धूळ आनी माती जातलोय. तूं आतां निट्ट उबो आसाय म्हूण चिंताय. एक दीस तूं आड पडटलोय न्ही गे. ते बडी चिंता हांव घट्ट आसा उबो आसा. एक दीस तूं आड पडले वेळार कोण वयतात ताका दुसरे वयतात न्ही गे. पयलीं मनीस वयताले आतां कोण वयता एम्बुलन्स वयता. पूण जाल्यार मिस्त्री भितर एम्बुलन्स वचना न्ही पोंडात आड देखून ताका उगलूंक लिजे पडटा. तुका आनी म्हाका एकतले वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो. हें आमी समजूंक जाय. हें सत समजूंक जाय. आज हांव घट्ट उबो आसा एक दीस आड पडटलो देखून आड पडनातले बरी आमी सत्राय सांबाळचे जाल्यार आमी देवाचें उतर आयकूंक जाय. आमचे खालतेपणान आमच्यो मेळ्यो वाणो पयस दवरी जाय. आमचें मेळेपण आमचें कपडपण वायट अंकर गर्व सगळें पयस दवरी जाय. ह्या खातीर जेजू एक बोवा पुरब्यान ओपार सांगता एक दाकाळच्या मोळ्यांत अंजुराचो रूख. दाकाच्या मोळ्यांत अंजुराचो रूख. दाकाच्या मोळ्यांत अंजुराचो रूख लायनात. कित्याक म्हळ्यार अंजुराचो रूख लायलो जाल्यार अंजुरां पडयल्या ते तो रूख व्हडलो येता न्ही गे. आनी ती इतलो रूख व्हडलो जाता की ताची पानां व्हडलीं ताच्या मुळांत कांय किरलें ना पळयलें. फूल कांय केलो बरें सुबीत तुवें रावयत पावसी पडना तशें. पूण तो रूख इतलो बरो जालो की दाकाच्या मोळ्यांत तो रूख इतलो बरो जालो की सरक्योन गेलो पासवो जावन व्हडलीं पानां. आनी तोटासो माली आयलो त्या रुखार त्या अंजुरां सुदून गेलो मेळोना. 3 वर्सां त्या रुखा लागीं गेलो एकच एक अंजूर मेळोना. असो सोरके लागीं असो जाला की थोडे बडी आमी जातात न्ही आमचे माड अशें जातात. माड एकच एक बंडेल जायना एकच एक थंडेल जायना एकच एक बोंडो जायना असो सोरक्यो नासता. आमच्यो माडयो येद्यो मोठ्यो येतात वयर एकच ते पोपळ जायना. केदाळ येतात गाय पोल्यो माजोडच्यो पोपळां धडनात
पळयलें आमचे कळंबे थोडे पुटी सोरके अशे आसतात ताचेर सोडयेत काडून घालून पूण एकी गडाय जायना आमकां तर बेजार जाता न्ही गे कातरून घाली आमी जाता न्ही गे थोडे पोपाय रोग येदे व्हडले येतात एक्की पोपाय जायना कातरून घालचें मागीर अशें दनयाक राग येयलो आनी दनयान चिंतलें कितें ह्या रुखाक कातरून घाल कित्याक 3 वर्सां हांव फळ सोदून आयलो ह्या रुखान फळ दिलो ना देखून ताणें भुमीक कित्याक भार दिवचो कातरून घाल पळया पूण तो तोटासो कारबारी म्हणालो 1 वर्स दी जस्ट 1 वर्स परत एक फावटी मुळां घालता सारें घालता मूळ सडयता उदक घालता येवच्या वर्सा फळ दिल्यार दिलें दिलें ना जाल्यार तो कातरून घाल म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देवाक थोडे फावटी आमकां पळोवन बेजार जाता पूण देवाचें उतर म्हणटा एक वर्स दी 1 वर्स दी देवा 1 वर्स ह्या मनशाक हांव कितें घालता ह्या मनशाचें मूळ सोडयता ताका सारें घालता उदक घालता आनी 1 वर्सान तो परिवर्तन जाता की पळया देखून खरेंच मातसो काळ येवचो म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हर एक खरेंच मातसो काळ हर एका मनशाच्या परिवर्तना खातीर 1 वर्स सारता 1 वर्स एका वर्सान देवाचें उतर आयकोन जर तर तुज्या जिविताचें परिवर्तन जालें तुज्या मेळेपणाच्यो वाणो काण भायर दवरल्योय आनी तूं भितर सरलोय जाल्यार तूं जियेतलोय देखून देवाचें उतर म्हणटा 1 वर्स दी देवा 1 वर्स आनी एका वर्सान जर तर हो मनीस परिवर्तन जालो कित्याक देवाचें उतर जावन आसा सारें देवाचें उतर जावन आसा ईट देवाचें उतर जावन आसा उदक देवाचें उतर जावन आसा त्या रुखाक एका रितीची सोडवण जर तर ह्या रुखान हें उतर घेतलें ह्या रुखान ही सोडवण घेतली तो रूख हो मनीस परिवर्तन जातलो आनी गोड्डू जाल्लें तेचें जिवीत फळादीक जातलें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो फळादीक न्हंयच्या देगेर रोयलेल्या रुखा बरी हे तेस्ट फळ दिवंक शकतलें जातलें ना जाल्यार तें दोंगरार लायलेल्या कडपी सुवातेर लायलेल्या तो रुखा बरी जातलें जिवीना मरणी ना म्हणलें बरी ओद्दाडून आसतलें देखून पळया हर एक आमकां देवाचें उतर एक अवकाश करून दिता एक अवकाश जिणी परिवर्तनाक देखून म्हज्या मोगाच्या भोवणी गरीब बोरदोळे दांपिया आमी अंजुराच्या रुखा बरी जिणी परिवर्तन जायनातलें आमी अंजुराच्या रुखा बरी फळ दिनातले जर आसांव जाल्यार देवाचें उतर आमकां म्हणटा तुमी भुमीक भार सिताक कार कित्याक तुमी भुमीक वचन दिवची ह्या वेळार देवाचें उतर आमकां सांगता उपादीत काळ आमकां सांगता 1 वर्स देवा अवकाश करून दी ताचें मूळ सोडयतलो सारें घालतलो उदक घालतलो आनी तो परिवर्तन जावन फळ दिल्यार दिलें मुई म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो असलें फळ दितले परिवर्तन जातले व्यक्ती आमी जावच्याक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया दोळे दांपा ही कुरपा मागा सोमीची कुरपा आसल्यार मात्र आमच्या मेळेपणाच्यो वणो काडूंक आमकां साध्य जातात आमच्या कोडेपणाच्यो आमच्या पातकाच्यो वणोंक मेकळोंक आमकां साध्य जातात सोमीची कुरपा मागया ती सकत ती कुरपा मोईजेक लाभलेली पौलूक लाभलेली म्हाकाय लाभय सोमया म्हूण मागया आमेन उबी रावया त्रिग देवते आसलो भवत आमी उसारया सगळीं सांगता एकाच देवाक सत म्हणटा सर्वपदवेदार बाप तो सर्गाने पृथ्वीसो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तू रचणार आनी एका सम्या जेजू क्रिस्ता सत म्हणटा देवाचो एकलोच पूत तो सर काळातली बापातां जल्मला देवातां देव उजवाडातां उजवाड करा देवातां उपसल्लो करो देव तो देवातां जल्मला ताका रुसूंक ना बापाच्या सैबासो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्यात आमा मनशा पासत आनी आमचे चलवणे पासत सर्गार तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं आमकां मरेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंच ताका कुसार मारलो ताणें कस मरण सुचले आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मुसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे जोडेक शेवट आसतना आनी पवित्रत्म्या सत म्हणटा ईश्वर आनी जीव दातात तो बापा आनी पुताता निजबला बापा आनी पुता बराबर ताकाय नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो
एकेच पवित्र कॅथोलिक आणि धर्मतावर पिल्ले सभेक सत्मंता पालकांच्या भक्षणा खातीर हे पवित्रान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवंतपणाक आनी सस्तांच्या जिविताक विश्वास रावता आमेन. ह्या विश्वासान आनी बवरतान आमची मागणी आमची गरजो आशा ताच्या पांयां तळा आमी समर्पिया. सर्गींच्या बोदयाळ बापा पोई सभेची मुखेली जावन आसता बापा साहेबाक सौर गवळ्यांक आनी याजकांक तुज्या खक्कल दिसो अनुभव लाभये. तांचे तबेन आसच्या परजेक पत्की जिणेक पाट करून बऱ्या सायलीचे जिवीत वेंग मारूंक शिकोवच्या मिसावांत उर्बेवंत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. आमचे बवारी समाजींत शांतीचे समाधानाचे वातावरण आसा जशें कर. राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तशेंच परजीन ह्या दिशेन मेटा काडूंक आमकां आदार लाभे म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयकी. आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या सर काजारांनी लग्न बेसाचो महात्म जाणा जावन त्या बेसाचे पवित्रपण उखलून धरून देखी बरीत कुटुंबां जिणी जिवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. जिबरेवाच्या ह्या वर्सा आमी नव्या भरोशाची बरोवन क्रिस्ताक आमच्या जिणेचो केंद्र आनी शिकार कर जिवंक आमकां सुटसुटीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आय. एक बोर दोळे तांपी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया. दोळे तांपी आमी मेळेपणाच्यो खोटेपणाच्यो ओंडोवंक सांडूंक जिणी परिवर्तन करूंक समेची कृपा सदांच आमकां फावो जाय अशें मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्विकार कर. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसांव तुजें उतर आमच्या मेळेपणाच्यो वणो काडूंक आमकां आपण दिता. मोयजेन तो वणो काडल्यो पावलून त्यो काडल्यो आनी ते भाग्यवंत जाले श्रेश्ठ प्रवादी जाले. आमी आमच्या मेळेपणाच्यो वणो कलतेपणान काडूंक आनी पवित्रपण रुता करूंक जायची कृपे देणी फावो कर म्हूण मागता. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. भेटेतामी काणी बापा मुंड्या मैनाची भक्ती समर्पिता ही काणीक मोगाची. काणिका संगीत भेटता जिणी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगाचो रूपकार जावं तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी भजिणी आमची कृपा दी जिवच्या जिणी मोगाची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगाचो रूपकार जावं तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी भजिणी आमची कृपा दी जिवच्या जिणी मोगाची. बापा अर्गा आमी भेटयता भक्ती नाच तुका. आशीर्वाद घाल तूं आमचेर हर एक दिसा जिणी सुखळ नंदन कर मागता हे बापा. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगाचो रूपकार जावं तुका भेटोवची. सर्गीच्या देण्यानी भजिणी आमची कृपा दी जिवच्या जिणी मोगाची. स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची
मोगासोर उपकार सांग तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी गरजेणी आमची कृपा दी जीवच्या जिणी मोगाची प्रितामी गाणी बाबा मुंड्या बायनाशी भक्ती समर्पित आम्ही गाणी मोगाची काणिका संगी भेटत आमची ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगासोर उपकार सांग तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी बरजिणी आमची कृपा दी जीवच्या जिणी मोगाची म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यानी तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सरपत वेदा देव अपामानता तसलें जावं म्हण मागाती तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नेमक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा सगळ्यांच्या दयाळ देवा ह्या बलिदाना वरवीं प्रसन्न जावन आम्हा पातक्यांचेर तुजे करुणेची दिस्त घाल आनी आमच्या पातकांचें बक्षण आमी मागतना आमच्या भावा भयणी आमचेर केल्ले गुन्यांव कुशेन बक्षूंक आमकां कृपा दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्प तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया वयशामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काणी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काही दोन्ही तिसो आनी आमच्या फायद्याचो समार्येगान स्त्रिये लागीं आपणाक पियोंक उदक मागलें तेन्ना तिच्या मनान जेजून भावार्थ उपजायलो आनी तिच्या भावार्थाची इतली ताका तान लागली की ही आपली तान बगोवंक तिच्या काळजान ताणें देवाच्या मोगाचो उजो पेटयलो देखून आमी तुका दिन वाचतां आनी देवदूतां बराबर तुज्या महिमेचें कीर्तन निरंतरी आमी गायतां संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय पवित्र घडी संभ्रमता भाव भयणीनो उंडानी वायन आसलें जेजूचे मांस आनी रगत बदलची पवित्र आत्म्याची घडी कशें मयचें तें गलतेपण जळत्या बोल्या लागीं फावो जालें कशें पावलोक तें गलतेपण दमस्काच्या वाटेर फावो जालें तसलेंच गलतेपण मेळेपणाच्यो वणो काडची सकत आमकां फावो जावं दी म्हूण जेजूच्या कुडी रक्त लागीं मागून घेवया बापा करूस तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगती आपले कुशेन कस्टमरान सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पवची
तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांक दिली आनी म्हळ्या तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सास्तीक कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत तें बरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so gutu pergetuya Jesus melo Jesus jivasala Jesus novyayetalo बाबा जेजूच्या मरणास्वानी पुनर्जीवनपणा स्वामी भक्तीपणी उडास करता हांव आनी वची वीट सोंड आनी सोडूनीची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रग सेवतेल्या आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसारार विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या पापा सैब पीटर पौल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळीं आसाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां तुजी इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिया देवाच्या माये संगती तिचो पती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मारवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवदी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या पातकांच्यो मेळपणाच्यो आनी आमच्या वायटाच्यो सगळ्यो वणो काडून पयस दवरून पवित्रपण आसा करूं रुता करूंक स्विकार करूंक त्याची कृपे दिणी मागोवन समेन सगळेले मागणें सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र आसा तुजें राज समकाय तुजे खुशी श्रीगार जाता तशी संवसारान आसा. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमक्षिता तशें आमची पदकां आमगोस आनी आमकां थाळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले विरेशडेंतले आमकां निवार. देखून जिवितान समाधान संतोष आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून राजेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबर शानत रेखतेल्यांक आमकां तुजें उदार काकूळतेने सर्व पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाठाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणीन तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एक पोटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं कलतेपणाचो गुर्तू सावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले तुझ्या बहुपवित्र कुडी रक्तावर मी सर्व म्हणजे कडे पुन्हा तो सर्व नंतर म्हाका निवार सदां तुज्या आज्ञा पळोवन म्हाका दाद दी आनी वेगळो सोडून दीस म्हाका निर्मे नाकास. पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी. आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली मेळपणाच्यो वाणो काडून पयस दवरूंक पवित्रपणाचें नेसण न्हेसोवंक पवित्र जावंक आपणें दितात ती शेळयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फावो ना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुणरगत म्हाका ससनाच्या जिवितांत सांबाळूं. आमेन. Jesus
प्रार्थूया. भो दयाळ बापा आमच्या देवा, दैविक जिविताचें जेवण आमी सेवलां आनी ह्या संवसारांत आसतना सर्गीच्या उंड्यान आमी दादोशी जाल्या, तर गुटाच्या रुपान आमकां मेळ्ळां तें दैवीक जिवीत मोगाच्या खरण्यांनी सुफळ जावं दी, हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोत तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देवा बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून ह्या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता. मोगाचेनो रोजारमायची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचें पुनशेत अलंकार फादर मेल्विना तावन तुमकां प्रणाम. अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगजींत आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें. ह्या पुनशेतांत जायती असर्या विस्मितां घडतात, जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता, बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता. ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन, 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन, 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण, पिडेस्तां खातीर विशेष मागणें, भलायकेची सुटकेची मागणें आनी विशेष करून हांगासर आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुनतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुनतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा. हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुनतळाक येया, भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा.
ह्या पुंतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचे दान आमी संतोशान स्वीकार करता. कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणी दिता. तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर काणशिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत. तुमकां सर्वांक स्वागत.